फाटले कितलेशेच म्हयने आमी कागाळ करताले संसड्यार ज्यो कोयराच्यो राशी पडटा त्यो घात करतल्यो म्हण आयज ताच्या वजनान थंयचो दुरीग मोडला। हाका लागून पालिकेक लुकसाण जाला। हाची चवकशी जावपाक जाय कारण हाचेर कोट्यांनी पैसे मोडप जाता म्हण सावियो कुतिनो उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। फाटले कितलेशे म्हयने पासून आमी हे करताले कंप्लेन करताले की जे सोंसड्यार वेस्ट जो एक्युमुलेट जाता तो हे आसा म्हणून डेंजरस आसा। नियरली 6-7 मिटर्स सुमार हायट वेस्ट एक्युमुलेट जालो आनी ताजेर वयल्यान हिताची मशीन काम करताले आनी त्या अलवडान ते कॉलेप्स जाले आज। आनी हे आमी सांगून परतून सांगून पासून कांयच हे घेयनाशिल्ले आनी हे जावपाक कारण म्हणल्यार कितें पयलीं सद्या तें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड फॉर्मान जावपा आशिल्लें पूण हे एंटायर वेस्ट आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिसून येता मिक्स्ड वेस्ट म्हूण आनी तो मिक्स्ड वेस्ट आसल्या कारणान तो ट्रिटमेंट जावना। आज हो जो लॉस जाल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक हाजो जबाबदार कोण हे आमकां कळपाक जाय। हेचें सारकें बरे भाशेन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय सांगपा म्हळ्यार कित्याक कोट्यांनी रुपया आमी मोडटात फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट पूण एक पयशाचो फायदो जायना। 1 किलोग्राम पासून कंपोस्ट तयार जायना।